बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत मानता देवा, सर पदवेदार बापा, सरकार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, सरकार चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या आसव्याक बसला, तुवें तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची इचकल्यां बक्षितांव, तशी आमची पथकां मुगोस, आनी आमकां तांडीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. नियाळुया आमी 5 संतोसांचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रेल्यान आंकवार मारेक कबत दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरपेस जाली. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची इचकल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तांडणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय सा, अस्तऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. बेगीन ती मरे देवाची माय, आमच्या पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताईसा असऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल मेन आमचे जेसूस पोकोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या वचांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून चडकरस असलेल्यांक दुसरो मिस्तेर अंकवार मरी गोपिस्त आसतना सांत इजाबेल आपले मावशी भयणीक पेटोवंक गेली आनी तिचे ताण रावली 3 म्हयने आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं ची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोज दाय आसा स्त्रियामध्ये सदो आनी सदोयचो पूत जेजू भाग्यंती मारये देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन आमचे जेसूस पोकोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या वचांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सोडकरस असलेल्यांक तिसरो मिस्तेर अंकवार मारी बालका जेसूक बेल्या शारांत कोरवाच्या गोठांत मोनजाती मदें पोरसूं जाली आमचे बापा सरकिंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका वाड्यांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय सा असऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय सा असऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय सा असऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय सा असऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय सा असऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू बेगीन ती मरे देवाची माई आम्हा खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. म्हणजे जेजूस पोको सामका निवारम कायम कोणांतल्या वचांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सडगरज असलेल्यांक. चवथो मिस्तेर अंकवार मरेन बाळका जेजूक व्हेलो आनी पेटयलो देव तेंपलांत आनी दिला ताका सांत सिमावाच्या हातांत. आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं ची कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तायसा स्तरामध्ये सुदो आन सुदोचा पूत जेजू मागीर ती मारये देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस पोको सामका निवारम कायम कोणांतल्या वजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सडगरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळक जेजू देव तेंपलांत मेळ्ळो. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू
भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमचे जेसूस पोकस आमकां निवार कायम कडांतल्या वच्यांतली व सरकार सगल्या आत्म्याक पोकरून सडकरस असलेल्यांक. नमान रणे काकडीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृतानी बरवासो आमी परदेशी येवेची बाळका तुका ओलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान हुस्का सुस्का सोडून रुदन करून मागीर तुका प्रागताव. आमचे दयेश्रातींनी तुजी काकडीची नदर घाल तूं कोमाळे आनी मोगा तुला बांकवार मरे. ह्या पत्यासा उपरांत तुजो पूज येसू आमकां दाखय. बागेन देवाचे माय आमचे पासत माग क्रिस्तान बसले ते आमकां फाव जावंच्याक. पाप साहेबाचे इंतसामा पासत आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमचे शितांव अशी आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझतायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भगिनी मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन.
सगळीं आमी लागीं सोरया दोनया देवाक वाखाणुया आनंद आमचो ताका जोया तारुणाक तूं कोडप दोनिया जिवितांतूं सरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोण तुज्या राज्यांत व्हरून पावय तारुणाक तूं कोडप दोनिया जिवितांतूं सरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोण तुज्या राज्यांत व्हरून पावय सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मानुएल फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन ताचे पासत मागुया दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे फ्रांसीस मार्टीन ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात केसी फेर्नांडीस एंड्रू फेर्नांडीस आनी ट्रेसी साल्दान्या देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया आयज सायबिणीची भेट जाता मॅरी मॅगडलिन समुदाय ग्रीन व्हॅली ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबिणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आमची क्रिस्माची भुरगीं आपली लागशिल्ली तयारी ह्या दिसांनी करतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी पवित्र आत्मेच्या देण्या वरवीं आमकां सुडसुडीत तोरणाटीं फावो जावंक हे भेटेन आमी तांचे पासत मागुया ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं 18 वर्सां देंवचाराच्या ताब्यांत कोश्टवतले की ओस्तोरेक जेजू आज बरो करता जेजू जावन आसा दोनी आमच्या जिविताचो सगळे पिडेंतलो सगळ्या आकांतांतलो आमकां निवारता तर आमच्या जिवितांत जेन्ना पिडा कोश्ट येता त्रास येता पातकांत आमी पडटा ह्या सुम्याक आमी परतून ताचेर नदर मारून ताचो उपकार मागून आमचें जिवीत ताका समर्पण करूंक खेरीत कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केलीं अमसो अपराध अमसो व्हड अपराध ह्या पासत बागेर सुद्दां सांग वर मरीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोम्या काकूतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकूतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकूतकोर सोम्या काकुतकोर प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमचो बाबाट बरवंसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासायलां तें सोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पिटूय आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन बागयोंत पावलून रोमकारक बरयलोले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आमकां कायदे आसात खरे पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जिवचेक म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना मासा रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यांत पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोन्याचो
जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यांत. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनी एक पावट भिरांतीन बोडटा तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाचीं आपयलोलीं भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा मुणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजीं जातांव. होय, दायजीं देवाचीं आनी दायजीं भावा भयणीचीं क्रिस्तांवांचीं. ताच्या बरोबर मोयमेमोन जातल्यांव जाल्यार ताच्या बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. परतून म्हणुया, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुजें शत्रूची दुस्पट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार सोंसतात, आनंदान मुरगोटून गायता नाचतात. आमचो जबाब आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव, अनंत भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक घर दिता. कैद्यांक सुटका दिवन सुकेस कोत्ता. जबाब आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरंतरीन देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो ताच्या हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सवेस्परा देवाचें गूट. जबाब आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उद्गाराक उबी रावया. Zoe sorbespora, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe. सोम्या, तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कालोलीं कोर. Zoe sorbespora, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe sorbespora, Zoe, Zoe. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देवचारान वायटकारन केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्या तकली उखलून नीट रावूंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 100 दीस आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. न्हय सोनवारा दिसा. परती पाडून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरले जण एकल्यान दावणेक बांदलोल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोनात, तर 18 वर्सां देवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसीत. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो कोरन्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमकां देव जायते पावटी ह्या संवसारांत जिवंक बरे बरे कायदे दिता, नेम दिता. पवित्र सभाय आमकां नेम कायदे दिता. सोनवाराक न्हय पूण आयतारा दिसाक आमी मिसाक भेटेक येवन देवाक भोजवण करूंक जाय. आमची देवाक दिनवासनी करून मिसाचे भेटेन वांटो घेवन आख्खें सुमनभर आमी दीस सारलो हाचे विशीं आमकां पवित्र सभा शिकोवन दिता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत बाबा भयण आमी संवसारांत इतले गूल जाल्ले आसता, पयशे करूंक वो गिरेस्तकाय करूंक वो आमचे नोकरेक लागून, की आमी देवाक विसरता, आमकां जाय ते भाशेन आमी जियेता. अशेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. एक उस्तोरी 18 वर्सां देंवचार तिका स्वतावन, देंवचार तिचेर सगळोच तिका आपल्या जिवितांत आडगां नाडगां करून देंवचार बसुल्ली एक बायल जेजू पळयता. आनी ह्या देंवचाराच्या सगळ्या आडगां नाडगांक लागून ती बाडी सारकीच पोंगी जाली, नीट उबी रावंक तिका जायनासलें. असली परिस्थिती तिची पळोवन जेजू तिका आपयता आनी म्हणटा, तूं बरी जाली आनी आतां नीट उबी राव, वच. आनी बाबा भयणो, ही वस्तोरी ह्याच एकाच उतरान नीट उबी जाता, देवाक दिनवासता आनी आपल्या केल्ल्या विस्मितां खातीर ती खुशाल जाता. हें पळोवन देव मंदिराचो अधिकारी रागा जाता आनी म्हणटा, तुमी हेर दीस करात, सोनवार फकत देवाक भेटयलो आसा. पूण जेजू ताका सांगता, जरी तो तुज्या गाडवाक वो तुज्या पाड्याक तर बांदलेलो आसा, तूं ताका उदकाक व्हरचो नाय, तूं ताका सोडचो नाय, तो वावर न्हय. कित्याक तुमी धोंगेपण करतात? देवाचो वावर जायते फावटी आमी करूंक फाटीं सरता. घडयेक देव आमकां जायत्यो वस्तू ह्या संवसारांत त्या दिसा घडये बरेपण हाडूंक सोदता जाल्यार आमी तें करूंक गरजेचें. बाबा भयणीनो, संवसारांत आमकां जायत्यो वस्तू आसात अश्यो ज्यो गरजेवंतांक पावपाच्यो, दुसऱ्यांक आदार दिवपाचे, दुसऱ्यांक बरी जाप दिवपाची. आमी जायते फावटी उपास करता आनी आमचें तोंड सोंड काळें करता. कित्याक आमी म्हणटा आमी उपास करता, आमी दुसऱ्यांक बरी जाप दिवंक सुद्दां विसरता. आजीच आमकां म्हणटा, देंवचार आनी सगळे ताचे शक्ती वयर म्हजो अधिकार आसा. जायते फावटी देंवचाराक इतली पदवी देवान दिल्ली आसा की देंवचार आमकां जायते फावटी सतायता. आमच्या जिवितांत आमी पळयता, कितलेंय बरें कर, दुसरो वायट करचो आसा तो वायट करताच. जायते फावटी आमच्या शेजाऱ्याक वा आमच्याच घरच्या मदें असले मनीस आमकां कितलेय तांकां बक्षिले, कितलेय तांची आमी नदर आड केली जाल्यार पुतान ते मनीस सुदरनात. आपल्या जिवितांत आसा तीच पोत्ती तीच वाट ते आपणायतात आनी हे वायट वस्तूंनी ते लबदलेले आसतात. असले वेळार आमच्या मनांत येता, कितें करता काय देव? पूण देवाक पदवी आसा भाव भयणीनो, न्हयच आमचे कुडीच्या वायटाचेर, पूण आमच्या आत्म्यान जें कितें आमच्या आत्मीक वाटेन वायट जाता ताचेर पदवी आसा. आनी एकाच सुत्रान जेजू हे अस्तोरेक देंवचार बसलेले अस्तोरेक बरो करता. आमकां जाय जाल्यार त्या सोम्याच्या फुड्यान येवन आमी दिनवासून आमचे वेले सगळें वायट पयस कर म्हूण आमी जायते फावटी आमकां समर्पण करूंक गरज. पूण आमी बाबा भयणीनो विसरता. आमी देवाचेर गुणगुणटा, म्हणटा, सायबा हें करूंक ना, तें करूंक ना, तें जाय आसलें, तें मेळोंक ना, तें म्हाका गरजेचें आसलें, तें हांवें घेवंक ना, वो तें म्हाका तुवें दिवंक ना. असलें आमचें धोरण जाता. आज जेजू आमकां परतून उगडास केल्या, सगळ्या संवसारांत आसलेल्या वस्तू वयर म्हाका अधिकार आसा. म्हजे शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर हीच कृपा आमकां मागून घेव. कित्याक बावतिस्मा वरवीं आत्म्याच्या प्रेरणांत आमकां भरलेलीं आसात आनी हो आत्मा आमकां आब्बा बाप म्हणून शक्ती दिता जाल्यार तोच आत्मा आमकां जेजू सोशी ओडून व्हरता. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया.
म्हज्या भाऊ भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेमोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याची तुजी दीस घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पाव आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सुद्दां आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचसोरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाचेंतले येता तितलेच पवित्र तूं वैभवान येसू. आमी तुजें मरण पोर करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कुडान रगोस येतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगत चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म जाता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समता येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचे दिसगा तुजे कुशे परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात पावून खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतान खुशी दादो सायात. म्हज्या जेवणाक येयात पावून खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतान खुशी दादो सायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. कुंडो मोडून बांदतात जिवान बरोवन वचात तुमी चुनो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात. कुंडो मोडून बांदतात जिवान बरोवन वचात तुमी चुनो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लां पियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. म्हजे कुडी वांगडा तुमची किल्लां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणी रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गात सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आज सांजे आमच्या क्रिस्मसच्या भुरग्यांक 4:30 ते 5:30 लागशिल्ली तयारी आसतली. Gesù capcemo te domu, eka pritina tiu, sognami por tut gara, tacciamo capucciacicu. Gesù capcemo te domu, eka pritina sognami por tut gara, tacciamo capucciacicu. Gesù sono mogarostia vittoria, Vegliazza Gesù veni, Vegliazza amicoria, Vegliazza Gesù veni, Vegliazza amicoria.